your day. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ही आयची मिसाचे भेटेन आयज जावन आमी कार्म सायबिणीची नोवेनां सुरू करता. बरेपणी वर्साच्या वर्सा आमच्या कार्मेल कोवेंतान क्लॉइस्टेड कामल हांगासर आयज नोवेनां सुरू जातालीं, पूण ह्या वर्साक नोवेनां थंयसर जावची नात. आमी ही सगळीं नोवेनां हे फावटीक आमचे इगोर्जेन हांगा थावन करतले. हे 9 दीस आमी बरे भाशेन ह्या नोवेनांनी वांटो घेवया आनी ह्या आमच्या माद्र भयणी पासत कार्म सायबिणीच्या कोवेंतान ज्यो आमच्यो क्लॉइस्टेड कामल सिस्टर्स आसात तांचे सगळ्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयचे मिसाचे इंतेसांव रोजमेरी मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तशेंच दुसरें इंतेसांव मेलकम नील कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सिरील फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. राहुल रेगो आनी वॅटी कॉस्ता आयज आपूण लग्न जातात देखून आपणा पासत मागूंक लायतात, तांचे पासत आमी मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कार्म सायबिणीचे मजतीन आमकां सगळ्यांक जायतीं बेसांवां आनी भोव करून देवाची सुरक्षा आमकां सगळ्यांक, जीं कोण बरीं नात तांकां, जीं कोण बरीं आसात आनी तांची बरीं नासलेल्यांची सेवा करतात तांकां, जे कोण गोंय सांबाळूंक देश सांबाळूंक जे वावुरतात तांकां सगळ्यांक ही सुरक्षा फावो कर म्हूण मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी कार्म सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार उगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, दर एकल्याक आमकां देव आपयता आनी आमचें कार्य ह्या संवसारांत बरे तरेन आमी करूंक ह्या आपोण्या परमणे आमकां जिवंक तो आमकां कृपा आनी बोर दिता. ह्या देवाच्या आपोण्याक आमी किरीत भाशेन स्वतंत्रतायेन आमी वेंग मारूंक आनी दर दिसाक खरे उक्तेपणी ताचो वावर आमी करूंक आनी देवा सोडची आमी उदीक आनी उदीक चिकटून रावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोर ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यां हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यून तांकवार मारीक आमी आज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशीच आमकांय तिचे विणवणे दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्टाच्या देसान दुकोल पडलो तेन्ना लोक फार्राव कोडे जेवूंक खावूंक मागूंक लागलो. पूण फार्रावन इजिप्टांक सांगलें, जुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीचेर दुकोल पडलोलो. जुजेन आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्टाच्या लोकांक ओरोव दिलो. इजिप्त देसान दुकोल वाडोन गेलो. आख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडलो ओरोव विकतो घेवंक इजिप्टाक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोल पडलोलो. कानाच्या देसांतूय दुकोल पडलोलो देखून हेर लोकां बाराबर इस्रायलाचे पूत ओरोव घेवंक आयले. आख्या देसांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सोगल्यांक ओरोव विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतोच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगतां तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेतां तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमच्या मदल्या एकल्यान हांगा बोनकोणींत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरोव घेवन दुकोलाक सांपडलेल्या तुमच्या कुटुंबांक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक मोचीशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खरी म्हूण गोमतलीं आनी तुमी मोडचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलें. तरी आमी ताची काकूत केली ना, देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें? पूण तुमी आयकूंक ना, देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले ते जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक ताचें मोदें समजोवपी दिवपी कोण एक नासलो. जुजे तांचेर सोरशिल्लो कोडसलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कोडें उलयलो. देवाचें उतोरें. जुजे ताचेर सोरशिल्लो कोडसलो आनी रडलो. आमचो जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवन तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवन तुजी प्रिती. सितार वाजोवंक ताका दिनवासात,
10 तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सोगले तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर येवन तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मान्यो सर्वेस्पोर फिसकयता, पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांदावळ सासनाची, ताच्या काळजाचे अंतरे संतोशी सोस्तीक तोखता. जोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करता, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देऊन तुजी प्रिती. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, Soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं. तुमचे सव्यास मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका. आपल्या 12 शिसांक आपोवन जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 देवदूतांची नांवां. पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, थॉमस आनी 2 बसुलदार माथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, उर्बिवोन सिमाव आनी ताचो घात घेतलेलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावार्थ्याच्या गांवांनी वचून नाकात आनी सामारियाकाराच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पुरगूट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे दिसा किरीत भाशेन आमच्या ह्या देशांत सरकाराची विस्तारणी आसतली, म्हणजे देर वील बी कॅबिनेट एक्सपान्शन. आनी काल आमी अशेंच न्यूज पळयता आसतना थंय सकयल हेडलायन्स येताल्यो आनी थंय आसलेले गव्हर्मेंट सोर्सीस अशें सांगतात की जे मंत्री जातले तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आसतल्यो आनी सगळे बरे शिकलेल्या मनशांक, डिग्री आसलेल्या मनशांकूच वेंचून काडल्यात अशें गव्हर्मेंट सोर्सीस सांगतात म्हूण थंय हेडलायन्साचेर येताली. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी आयकता जेजू 12 जाणांक वेंचून काडटा. हे मनीस सादे मनीस, तांकां व्हडलें शिकप नासलें, तांकां व्हडल्यो डिग्र्यो नासल्यो, तांकां व्हडल्यो पदव्यो नासल्यो. खारवी थोडे आसले, थोडे चालते आसले आपल्या जिवितांत, पूण जेजू तांकां वेंचून काडटा आनी वेंचून काडून तांकां तो इस्रायलाच्या घराण्यांत किरीत भाशेन बरी खबर परगोटूंक तो धाडटा.
व्हडले व्हडले जाणार जेजूशी येताले, व्हडले व्हडले मनीस आपूण ताचे शीस जातात म्हूण ताचे लागीं मागताले. पूण जेजू खालत्यांक जे कोण आपले शीस आसले ते व्हडले पदवेचे न्हय आसले पूण चालते चाकर आसले, असल्यांक जेजू विचून काडटा. देवाची पदवी हांचे वरवीं मोहिमेवंत जाता म्हूण दाखोड करता. बाबा भयणो, आमी जेन्ना शुभ वर्तमान आमी वाचता, शुभ वर्तमान आमच्या जिवितान आपणायता, तेन्ना आमी सगळे स्वतंत्रताय आमच्या जिवितान अणभवता. इतलेंच न्हय, आमी मेकळेपण आमकां मेळटा. कित्याक जो मनीस शुभ वर्तमानाचो मोग करता आनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वां प्रमाणे जियेता, तो मनीस सदांच स्वतंत्र आनी आपल्या जिवितान सदांच खुशाल. कित्याक शुभ वर्तमान ताका खरें आपलें जिवीत बऱ्या मार्गात जिवंक आनी आपलें जिवीत न्हवसरूंक, आपल्या जिवितान बरीं तत्वां आपणावंक आनी आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक आदार दिता. बरी खबर पुरगुटूंक जेजू 12 जाणांक धाडटा. हे 12 शीस जेजूच्या शिकोवणी प्रमाणे आनी ताणें दिल्ल्या तत्वां प्रमाणे आपलें जिवीत सारतात. नोकरां नोकरांनी वेतात, जंय सांगलेलें तशें जेजूच्या नांवान ते देंवचार काडटात, पिडेवंतांक बरें करतात, जे कोण इलाज फावो तांकां इलाज दितात. जेजूच्या नांवान सगलें ते करतात. तुका आनी म्हाका पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बावतिस्म मेळ्ळा. पवित्र आत्मो आमचे सगल्यांचेर धोरण करून आसा. बाबा भयणीनो, हो पवित्र आत्मा आमकां दर दिसाक शक्ती दिता आमी हें देवाचें उतर आयकूंक. दर दिसाक आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक पवित्र आत्मा आमकां जागयता आनी उस्कायता. ही उंचाण पवित्र आत्म्याची आमी घेता तेन्ना जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक एक स्फूर्ती आमकां घेवंक गरज. पूण आमी शेडेमोडाय दाखयता जायत, आमी जायते फावटी घडी नाकारता जायत, जायते फावटी पवित्र आत्म्याची सुचोवणेक आमी कान दिना. आज जेजू परतून एकदां उगडास कोसता. 12 जाणांक जेजून धाडले ते भाशेन आमकांय आपल्या पाटलावदारांक ह्या संवसारांत तो धाडटा. कितें करूं? ह्या पिडापीड आनी मारेकार दिसांनी, ह्या दिसांनी जेन्ना ही महामारी आयल्या त्या दिसांनी भोव करून हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक आमी दिवं. भोव करून आमी देवाचे जेजूचे गोवाय आमी दुसऱ्यांक जावं. दुसऱ्यांक आमची बरी जाप दिवं. दुसऱ्यांक आमी आमचो आदार दिवं. दुसऱ्यांक आमचो हुस्को दाखोवंक. दुसऱ्यांक गरजेवंतांक जे कोण पिडेंत आसात तांकां आमी पावोवंक. आमी जायते फावटी आमच्याच जिवितान नियाळटा तेन्ना आमी पळयता कितले आमकां देण्यांनी देव भरता, पूण ही देणी देवाच्या बऱ्याक आमी वापरचे सुवाते स्वार्थी जावन आमी घडीक आमच्याच बऱ्याक, आमच्याच फायद्याक आमकां पदवी मेळटा, आमकां मान मेळटा, आमकां खंय बरें, आमकां दुसऱ्यांचें मान आनी अणभव आमकां दुसरो दितलो, आमकां दुसरो वयर काडटलो, थंय आमी वेता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू आमकां सगल्यांक पाटलावदारांक परतून एकदां जागयता. शुभ वर्तमानाचे बरे खबरीचे आमी गोबाय जावं. भाग्योन आंकवार मारीन आपल्या जिवितान हेंच केलें. आपल्या जिवितान ती पयली गोबाय जाली. देवाचें उतर आपल्या जिवितान तिणें सगळी खालतिकायेन मानून घेतलें, देवाक अणभवलो आनी हो देव आमकां तिणें दिलो. इतलेंच न्हय, देव दिल्या उपरांत देवाक खालती रावली. तिचो मुखेल हेतू आसलो आपूण हे सोडवणीच्या इतिहासान भागीदार कशी ती जाली हेंच ती आमकां देख दिताना हे सायबीण मायची नवेन आयच्या दिसांतान आमी सुरू करता. कार्मेल दोंगरांतान सायबीण आमकां उलो मारता. किरीत आमच्या जिवितान बरे तरेन आमी हे जेजूचो पाटलाव करूंक, आमी पाटलावदार कशी जावं. आमकां देव संवसारांत धाडटा तेन्ना आमी ताका कितें दितलें तें अणभवचें न्हय, पूण देव आमकां दिता तें दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. देव आमचें सगळें जें सगलें बरेंपण दिता तें दुसऱ्यांक आमी शिंपडावया. देव आमकां स्वतंत्रताय दिता. देव आमकां ह्या संवसारांत मुक्ती दिता. देव आमकां संवसारांत खुशालकाय दिता. देव आमकां ह्या संवसारांत सगल्या वायटांतली निवारता. देव आमकां सगल्या हुस्क्यांतली मेकळ्यांतली आमकां तो नितोड आनी निर्मोळ करून दवरता. तर हेंच दुसऱ्यांक आमी दिवंक खुशालकायेन आरुबीन वावरुया. आज पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे तरेन जोझफान आपल्या जिवितान
सगलें जें आसलें तें आपल्या पोरजे खातीर केलें. बरे तरेन आपल्या पोरजेचो सांबाळ केलो. बरे तरेन ताणें ताची राखण केली. आपल्याक दितली जुट्टी ताणें बरे तरेन सांबाळून आपले पोरजेची राखण केली. दुकोड आयलो तेन्ना आपूण पोरजेचो फुडारी कसो जालो आनी देवाची सोडवण जी तांकां फावो आसली, देवाचो आवाज, देवाचें जें कितें देवान ताका कार्य दिल्लें तें ह्या आपले पोरजेक दिवंक तो बाबुरलो. आमी तेंच कार्य करूंक फुडें सरता तेन्ना दर दिसाक तेच जेजूची कृपा आमकां मागुया, कित्याक आमी ताची पाटलावदारां. जशें 12 जाणांक देवान जेजून ही जुट्टी दिली आनी ओन बावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात म्हणलें, पूण इस्रायलाच्या घराण्यांत वचून ही बरी खबर सांगात आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें तांकां प्रबोधन करात. आमकांय बाबा भयणो, क्रिस्ती बाबा भयणांक जायते फावटी हीच परतून एकदां उगडास करूंक गरज की सर्गीचें राज आमचे मदें आसा, हें लागीं पावलां. आमकां दर एकल्याक जागोवंक गरज, दर एकल्याक आमच्या जिवितांत ही जागृताय हाडूंक गरज. तेन्नाच की आमी खरी क्रिस्ती भावना घेवन ह्या संवसारांत जिवंक पावतले. खरें जेजूचें शीस जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहीम आमच्या आनी आपल्या पवित्र सोयेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुजे पुताचे आवयक आयचे दिसा किरीत आमी मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सोर काड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली, ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेलुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो
तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचतो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया. सुम्याचे सुवामी होऊन खाता आणि एकाची पियेतो तितलेच मोठी तू वैभवान येसू. आम्ही तुझे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी जे खुशी परमेळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्तो जेसू आमकां ह्या संवसारांत आपले गोवाय जावंक पाठयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी.
सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सणान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Moja jauna keyan, baboy kushi moza, moja kuni rokta, kushi dado sayat. Moja jauna keyan, baboy kushi moza, moja kuni rokta, kushi dado sayat. Jesu jivi tuje. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागयूं तांकवार मारीचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, जशें सांगलां आयज तावन कार्म सायबिणीची नोवेना आमी आमचे फिरगोजेन करता, जी आमचे क्लॉइस्टर्ड कामल ह्या कॉन्वेंतान जातालीं. हेरीत भाशेन ह्या सिस्टरी पासत आमी मागुया आनीकूय जायतीं आपोवणी तांकां फावो जावंक मागुया. तशेंच आमची पासत आनी संवसारा पासत ती सदांच मागतात, तांची मागणी आमकां पावता तशी जावंक मागुया. दर दिसाक ह्या नोवेना दिसांनी पद्दत हे भाशेन जातली. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत नोवेनाचे मागणे आमच्यो सिस्टरी करतल्यो आनी तेच बरोबर तांचे बरोबर आमी निमणें गीत आमच्या ह्या सिस्टरी बरोबर गायतल्या. बरे भाशेन ह्या नोवेनांनी आमी वांटो घेवया आनी आमची मागणी आमी कार्म सायबिणीच्या मोजतीन देवा मुखार सदांच दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड उडकार. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणीक नोवेनाचे मागणे. मोयमेमोत आंकवार मारे कार्मेलाचे राणे हे राणी देवाचे आनी गरीब पातक्यांचे माये देवाचे आनी गरीब पातक्यांचे माये बेती नेस्तोल्यांचे सांबाळणारे बेती नेस्तोल्यांचे सांबाळणारे जेजून तुका आपली आवय जावंक जेजून तुका आपली आवय जावं विचून काडून काडून मोहिमा फावो केलोल्यान मोहिमा फावो केलोल्यान
आमकां पातकाचें बगसणें आमकां पातकाचे बोगसोने जिविताची बोदोलणी जिविताची बोदोलणी दुका वेळार बसून दुका वेळार पुसवण आनी खास तरेन आनी खास तरेन ह्या नवेनांत कृपा मेळून घेवंक ह्या नवेनांत कृपा मेळून घेवंक आमी तुजे लागीं प्रार्थना. आमी तुजे लागीं प्रार्थना. हे आमकां तुज्या पुताची खुशी जाल्यार तुज्या पुताची खुशी जाल्यार फावो जावं. फावो जावं. आमेन. आमेन. नमान बरें कृपेन तूं बोललेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. लागीं ती बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरें कृपेन तूं बोललेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. लागीं ती बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरें कृपेन तूं बोललेले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. लागीं ती बरी देवाची माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच. Baby